बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हो शुभ वेळ आमी जेजू सांगाताक सारच्याक कशे मनान आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यात. सगल्यो आमच्यो गरजेच्यो दास्ती फाटीं दवरून आनी जेजू सांगाता हो थोडो वेळ मोगान आनी भावार्थान सारूंक ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयल्यांत. हो वेळ मोगान आनी भक्तीपणान सारूंक आमी आमची तयारी करुया. मागण्यांत आमी विशय घेतला, गिरेस्तकाय सोड आनी म्हजो पाटलाव कर. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना संवसारी वस्तूंचेर आमी चड भार घालता. गिरेस्तकाय कमावंक आमी जायते प्रयत्न करता आनी अशे भाशेन आमी जेजू आमच्या सोम्याचेर विसर घालता. जेजू आमकां दर एकल्याक म्हणटा, गिरेस्तकाय सोड आनी म्हजो पाटलाव कर. आमी खऱ्यानूच आसा काय तयार ह्या जेजूच्या उल्याक राजी जावंक? हे मागण्यांत वांटो घेतना जेजू लागीं मागुया आमकां सेवे चाकरेचें मोन दी म्हूण. आनी गरजेवंतांक आमी जायते भाशेन तांकां आमचो आदार दिवन जेजूची कृपा मागुया. पवित्र आल्ताराचेर आसलेल्या जेजूचेर आमी नदर घालुया. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया. आमचो भावार्थ गोड कर म्हूण ताची कृपा मागुया. आमी किरकोळ म्हूण ओळखून घेवन सगल्या आमच्या कालतीपणान पवित्र आल्ताराचेर उंड्याच्या रुपाकार आसलेल्या जेजूक आमची मान बागोवन नमस्कार करुया. जेजूचेर आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी ताचो पाटलाव करूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी गीत गावुया. जेजू म्हाका तुजी गरज. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखे सोमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बळ भिजलेशें यात्रा चलूंक बळ उबेशें उज्या दिव्याक बळ भिजलेशें यात्रा चलूंक बळ उबेशें तुझे बगोन मागना जिवी नामोण जेसू आनी पदवी. तुझे बगोन मागना जिवी नामोण जेसू आनी पदवी. मिटाव जेसू पूर्ण कारसाण तेला ponti te la vine
Katulolo Rukakado Bigololo Kurisado Katulolo Rukakado Bigololo Kurisado Tujhe bagon magna jivit Nambol Jesu ani podvit Tujhe bagon magna jivit Nambol Jesu ani podvit Jesu maka tuzau nasai Oronyat lo swadik mana Dev purjeca ujakamo Izraelache Karpaludo Dev purjeca ujakamo Izraelache Karpaludo Tujhe mogor magna jivit Nambol Jesu ani podvit Tujhe mogor magna jivit Nambol Jesu ani podvit भावां भयणीनो जायते फावटी आमी आमच्याच वाद्याची जावन जेजूचें उतर आयकून घेना जेजूचो पाटलाव करूंक आमी फाटीं सरल्यांत संवसारी वस्तूंचेर आमी चड भार घातला हे पोरी ल्हान व्हड पातकां करून आमी जेजूक अपमान केला तर ह्या वेळार हे आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया ह्या संवसारान आमी जियेतना संवसारी वस्तू आपणावंक आमी चड भार घातला आनी जायते फावटी आमी वायट रस्तो आदारूंक पावल्यांत आमकां बोगोस सायबा जेजू आमकां आपलो पाटलाव करूंक आपयता पूण जायते फावटी आमी गिरेस्तकाय कमावचे आशेन आमी संवसारी वस्तूंक बुलोवन आमी फाटीं सरल्यांत आमी चुकल्या सायबा आमची काकलूत कर आमच्या समाजान जायते निराधार मनशां आसात जीं आपल्या गरीबसाणीच्या बारान चेपल्यांत असल्या मनशांक आदार दिवचे सुवातेर आमी तांची बेपरवा केल्या आमी चुकल्या सायबा आमकां बोगोस आमी चुकल्या म्हूण वळखून घेवन देवाचें बोगसणें मागूंक आनी आमची काकलूत कर म्हूण आमी गीत गावुया दयाल देवा I4 पेज 117 Dayal Deva kagluticha Bogos Papa Mogacha Baboy Mono Arnavardaka
aucaglut Magda, ditoloi, morpatieta, sormocha, padkam kantata, ai janti sogli santa. Pakakati makafavo usokoti sasnanto kosvolvole kem kodache soda soltia ujace Jesu aucaglut Magda ditoloi morpatieta sormocha padkam kantata ai canti sogli santa patokadan havesalme sason suk devagele sarlo sangat आज बुडव्याचो संतोष देवाक पडोवचो Jesu aucaglut Magda ditoloi morpatieta sormocha padkam kantata ai shanti sogli santa. देवान आमकां उपोट देण्यांनी बोल्ल्यांत देखून आमी सदांच देवाक दिनवासूंक फावो तर काळजाची कोलायन तावन देवाक आमी दिनवासूया. आमी ताळण्यांत पडना जावंक तूं आमकां आदार दिताय, तूं आमची असोकताय मानून घेताय आनी नव्यान तुजे कृपेन तूं आमकां उटायताय. हे पासत तुका आमी दिनवासता. जेजू तुजो पाटलाव करतल्यांक तूं कधीच सोडिनाय. तूं आमकां आपलो आदार दिताय आनी सेवे चाकरेचीं मनशां करताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. जेजू तुवें आमकां सासणीक जिवीत जोडून घेवपाची वाट दाखयल्या आनी तेच वाटेन व्हरूंक तूं आमकां शिकयताय आनी आपलो सगलो सहकार दिताय. हे पासत आमी तुका वखाणटा. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. हे वेळार देवान दिल्ल्या सगल्या बरेपणा खातीर ताका आमी दिनवासूंक गीत गावया, देवाक आर्गां दिवया. E4 पेज 17. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासूया.
mogar porda Deva argali hoya Deva dinvasuya Deva argali hoya Deva dinvasuya Akash pritum tume rotliai Hoy tus di sambartai Rotna mode amkai rotliai Tuji koruk seva Deva arganivoya Deva dinvasuya Deva arganivoya Deva dinvasuya हेब्रामाची चिटींत अवेसवर 4 वळी 12 अशें आमकां मेळटा. कोरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बोळिस्त. ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस रोमता. जुंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तसोच सांदे आनी मेदू दोशी जातात तुवें पर्यंत तें रिगूंक शकता. हाचे वरवीं आमकां कळोन येता देवाच्या उतराक कितली पदवी आसा ती. देवाचें उतर आमकां शांती समाधान हाडटा. देवाचें उतर आमकां पेकोवणी दिता. तर भावार्थान देवाचें उतर आयकूंक आतां आमी तयार जावया. सगळीं उबीं रावया. मार्कूचें शिववर्तमान अवेसवर 10 वळी 17 ते 27. तो वाटेक लागचे वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें जेजू कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हळें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. तूं आन्या जाणाय जिवेशी मारूं न्हय, पोदवार करूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, पेल्याक फसोवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणार तावन हें सगलें हांव पाळून आयलां. तेन्ना चितान ताचेर नदर मारून जेजूक ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हळें, तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार तेंबो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ही उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी कोती बरीच जावन तो कोडसलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्काय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हळें, गिरेस्काय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस तोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हळें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यान
भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या भिडांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. ते अदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक म्हूण थारावन मेळत? जेजून तांचेर दोळे लावून तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जेजू अशें म्हणटा तें आमकां वाचपाक मेळटा. गिरेस्काय सोड आनी म्हजो पाटलाव कर. गिरेस्काय सोड आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ह्या उतरांतल्यान जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता तें पळोवंक गरज आसा. सर्गीचें राज सोडून घेवंक एक गुणांनी बोल्लोलो तरणाटो जेजूसी येता. तो सगळे उपदेश पाळूंक तयार आनी तो पाळीत आयलोलो आसा. पूण आपलो प्रयत्न सफळ जावंक ताची गिरेस्काय एक आडकोळीचो फातोर जाता. तो तरणाटो दुखी जालो अशें आमकां मेळटा. गिरेस्काय आनी सर्गीच्या राजा भितर एक विंचून काडूंक मागलें तेन्ना त्या तरणाट्यान गिरेस्काय विंचून काडली आनी अशे परी ताणें सर्गीचें राज सोडून दिलें. आमी आमचेरूच नदर मारीत जाल्यार दर एका मनशाची आशा हे संवसारांत जियेतना गिरेस्काय एकठांय करपाची आसता. मोगाच्या भयणी भावानो, गिरेस्काय आसप वो गिरेस्त जावप वायट न्हय, पूण ही गिरेस्काय आमकां कशी मेवल्या वो आमी ती कशे परी एकठांय केल्या ताचेर दल्लोलें आसा. ही गिरेस्काय एकठांय करूंक आमी जायते फावटी वायट रस्तो आपणायला. गिरेस्काय एकठांय करपाक लागून आमी जायते जाणांक त्रास करता. कोणाक कसो काला उडोवचो, कोणाचें कशें नांव पिडार करचें हें आमी आमच्या मनांत जायते फावटी चिंता. गिरेस्कायेच्या आशेन आमी देवाचेर पासून विसर घालता. आमी आमकांच व्हड म्हूण सोजमता. जायते फावटी आमी मिसांत पासून वांटो घेनात. गिरेस्त फकत दुडवांनी आसूंक जाय अशें न्हय, पूण आमचें बरें चिंतप जाय. गरज आसा तेन्ना दुसऱ्यांक आपकुशीन आदार दिवंक जाय. दुसरें सगळें मोगान आनी मानान वागूंक जाय. ही एक व्हड गिरेस्काय आमच्या सगल्याच्या जिवितांत. आमी आमचेच जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार आमी आपलेपणान जियेता. कोणाक कोणाचेंच पडून वचोंक ना. आमी आपस्वाती जाल्यात. जोर तर जेजून आमकां म्हळें, सगली गिरेस्काय सोडात आनी म्हजो पाटलाव करात म्हूण, आमी राजी आसतले काय? हो एक व्हड प्रस्न आमकां. आनी दुसरे वाटेन जर आमकां दुसऱ्यान कोणें अशें म्हणलें जाल्यार सगलें सोडात, हांव तुमकां जायती गिरेस्काय दितां, जाल्यार आमी सगलीं कुशलकायेन दुडवां फाटल्यान धांवतेलीं आसलीं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचे दोळे फकत सर्गीच्या राज्याचेर आसूंक जाय, न्हय त्या संवसारी वस्तूंचेर आनी गिरेस्कायेचेर.
आमी आपकुशीन आमच्या काळजांतावन जेजूचो पाटलाव करूंक फावो. न्हय संवसारी आशेक लागून धांवप, पूण सासणीक जिवीत आमचें दायज करून घेवचें पासत. हे वेळार थोडोच वेळ ओगीच रावन शांत मनान आमी ओगेपणी जेजू लागीं आमकां बऱ्या मनाची आनी घडटा ते भाशेन गोरजेवंतांक आदार दितली मनशां कर म्हूण जेजू लागीं मागुया. जेजू, तूं आमकां म्हणटाय, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारीत आनी तें तुमकां उगडटलें. होय जेजू, ह्या तुज्या बोरवाशीक उतरांचेर आमी तीर विस्वास दवरून आमची कालती मागणी तुज्या मुखार दवरता. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजू, आमकां तुजो पाटलाव करूंक आदार दी. दर एकल्याक आमकां बरें करूंक धाडल्यांत म्हूण आमी वळखून आनी आमच्या चालत्या जिवितांतल्यान गरजेवंतांक आदार दिवंक बापा तुजी कृपा मागता. जबाब: जेजू, आमकां तुजो पाटलाव करूंक आदार दी. आमच्या उदार मनान आनी वागणुकेंतल्यान गरजेवंतांक आमी घडटा ते भाशेन आदार दिवंक आमकां उदार मनाची कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजू, आमकां तुजो पाटलाव करूंक आदार दी. संवसारी जिवीत सारतना आमी जेजूचो सदांच पाटलाव करूंक आनी ताची बरी खबर दुसऱ्यांक आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींक वांटूंक आमकां कृपा दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. जेजू, आमकां तुजो पाटलाव करूंक आदार दी. आमचें व्हडपण आनी गिरेस्तकाय कुशीन दवरून आनी जेजून शिकयता त्या मार्गान आमी चलूंक आनी जेजूचे शिकोवणे प्रमाणें चलूंक बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजू, आमकां तुजो पाटलाव करूंक आदार दी. जेजू, तुजी खुशी आमी मानून घेवंक आनी तुज्या पावलांनी आमची पावलां मारूंक आनी भावार्थान वाडूंक आनी तुजो पाटलाव आमी सदांच करूंक आमकां आयती कर म्हूण आमचे बापा हें मागणें म्हणून आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.